काल ती आमकां सकाळ फुडें आमकां फायर ब्रिगेडींतल्यान आनी पुलीस आनी आमचो मडगांवचो कावन्सिलर महेश आमोणकरान तेम फोन केल्लो की एक साड बांयत पळया म्हूण. मागीर हांवें आमगे हायर ऑफिसरांक फोन मारून सांगलें कशें आसा तें म्हणून वचाय आनी रेस्क्यू करा. सो थिंग गेले आमी आनी ते रेस्क्यू केले. सगळे आमचो स्टाफ, ड्रायव्हर कपिल मागीर रेस्क्यूअर आमचे आग्नेल आनी नाऊ आनी हांव वचून ते रेस्क्यू केले आनी लोकांनी आदार दिलो ते बांयतले ते हें रेस्क्यू करपाक. आनी काल ते मागीर हेका येयले दोतोरा बोले ते फीट आहा. सो ते आज सुटले आमी हें करून. इंजर्ड जाल्लो आहा ते कांय इंजरीज बीन कांय ना, कित्याक ती पोट तेन्ना उदकां पडल्या. सो कांयच प्रॉब्लेम ना. ते कितली एज आहा तेची आतां? ती एडल्टी, फूल एडल्टी. ओके, आतां खंय सोडपाचे? नॅचरल हॅबिटेटांत येयले. आनी कितें चॅक करतली बाबा तेच्या फाटल्यान कोण आहा वो ना ती एरियेन? पूण ती एरियेन कशी पावली आसतली? कित्याक ती एरिया सिटीन अशी पडटा न्ही. सिटी ती चुकोन इधर ते कुत्रे तेजे फाटी लागपाक शकता, वो ती वाट चुकोन येवपाक शकतात.